सांतिनासाकूय अशें घडलें. भावार्थान तो दुसऱ्यांक मार्गदर्शन करूंक फुडें सरलो, पूण ते काळान ऑन भावार्थी आनी जिन्सां तरेचे मनीस आमचो भावार्थ इबाड करताले. देखून शास्त्रज्ञांनी ताका सांगलें, ताचो भावार्थ तपासलो, कांयच उणें ना, पूण तो परगटूंक ताका शास्त्राची ज्ञानाची गरज आसूंक जाय आसली. ताका फुडें शिकप करूंक सांगलें. तो बार्सेलोना आल्काला गेलो आनी मागीर फुडें पॅरीस ती युनिवर्सिटीन शिकून इव्हेंच्युअली पाद्रीपणाची ओळख घेतली आनी देवाचें काम, देवाचें उतर पसरूंक फुडें सरलो.